काँग्रेसीचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार जाल्यात. 10 जाणांची तोंडां 10 वटेन. आता ही परिस्थिती जाग्यार घालूंक दिग्विजय सिंगान गोंयांत येवपाचें थारायलां. मात दुसरे वटेन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान आपली कारवाय चालूच दवरल्या. फुडल्या 48 वरां भितर कितेंय हालचाली जावं येतात. काँग्रेसीचे 40 ब्लॉक केन्नाय विसर्जीत जावं येता. 3 दीस जाले जॉनाक अध्यक्षपदावेल्यान काडटा म्हूण बोवाळ चल्ला. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक अध्यक्षपदावेल्यान काडटा काय ना हाचेर वेगवेगळे गट वेगवेगळे दावे करपाक लागल्यात. एक गट म्हणटा जॉनाक काडला म्हूण आदेश खंयच्याय खिणाक येवं येता. ते उपरांत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमतले. तो 2 म्हयने कामकाज सांबाळटलो. ते उपरांत लुइजिनाक प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमतले म्हूण सुत्रां सांगतात. दुसरो गट मातशी वेगळी भाशा उलयता. तांच्या मता प्रमाण जॉनाक सध्या देंवोचें ना. आनीक 2 म्हयने ताका प्रदेशाध्यक्ष दवरतले. उपरांत लुइजीन प्रदेशाध्यक्ष जातलो. जॉनाचे बरे मागपी गट म्हणटा तशें कांयच ना. पक्षाआड वावुरपी आपले कामाचो रिपोर्ट घेवन तो दिल्ली गेला. ताची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन बसका जातली. फुडल्या 48 वरां भितर कितेंय घडामोडी घडपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं वेंचणुकेन पक्षाआड वावुरलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन पर्ये ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष प्रकाश गांवकाराक निलंबीत केला. बीजेपीचे कार्यकर्ते काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक पिट्टात. पुलीस कागाळ रजिस्टर करून घेनात म्हूण काँग्रेस उलयता. जे काँग्रेसचे जे बूथ लेवल कार्यकर्ते आसा हांकां टॉर्चर करपाचो प्रयत्न चालू आसा पुलीस यंत्रणा वापरून. काँग्रेस पार्टी गोवा प्रदेश ह्या बाबतीन ओगी रावचे ना. आमच्या जर कार्यकर्त्यांक विनाकारण तांचे कांयच चुके नासतना जर फॉल्स कंप्लेंट्यो घालून जर पुलीस सोदोवपाक लागले जाल्यार आमी पुलिसेक एक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की हे सरकार लक्षांत दवरत सदांच आसचें ना. मुखारूय सरकार बदलतले किंवा ते 5 वर्सान आसूं 10 वर्सान आसूं पूण सरकार बदलतलेच. तुमी सुडाचें राजकारण करचें न्ही. पुलिसांनी राजकारणाच्या सांगण्यावरून एक्शन घेवचें न्ही. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नामनेची लेखिका बीजेपीची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष मृदुला सिन्हा गोंयची नवी राज्यपाल जाल्या. गुजरातचो राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली कडेन सध्या गोंयचो राज्यपाल म्हणून अतिरिक्त भार आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी राजस्थानाचे राज्यपालांचे नेमणुकाचो आदेश केंद्र सरकारान काडलो. उत्तर प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री कल्याण सिंगाक राजस्थान, गुजरातचो आदलो सभापती वाजुभाई वालाक कर्नाटक, आदलो केंद्रीय मंत्री सी.व्ही. रावाक महाराष्ट्राचो राज्यपाल म्हणून नेमला. 71 वर्सांची नामनेची लेखिका आनी भाजपाची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष मृदुला सिन्हा गोंयची नवी राज्यपाल जाल्या. आदलो राज्यपाल भारतवीर वांचूच्या जाग्यार तिची नेमणूक जाल्या. केंद्रांत मोदीचे फुडारपणा खाला बीजेपी सरकार सत्तेर आयले उपरांत राजीनामा दिवपी राज्यपालां मदीं गोंयचो आदलो राज्यपाल वांचूय आशिल्लो. उत्तर प्रदेशचो आदलो मुख्यमंत्री कल्याण सिंगाची राजस्थानाचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक जाल्या. केंद्रान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या राज्यपालांची घोशणा केली. गुजरातचो आदलो सभापती वाजुभाई वाला कर्नाटकाचो राज्यपाल जाला. आदलो केंद्रीय मंत्री सी. विद्यासागर रावाची महाराष्ट्राचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक जाल्या. के. शंकर नारायणनाच्या जाग्यार ताची नेमणूक जाल्या. के. शंकर नारायणनान आयतारा राजीनामो दिल्लो. भारतवीर वांचून राजीनामो दिल्या उपरांत मार्गारेट आल्वाक गोंयचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो. तिचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत गुजरातचो राज्यपाल ओम प्रकाश कोहलीक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो. व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर स्कॅमात नांव आयिल्ल्यान भारतवीर वांचून गोंयच्या राज्यपाल पदाचो राजीनामो दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हार्वेस्टिंग मशिनां घेतना स्कॅम जाला म्हूण मिकीन केल्लो आरोप कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान भायर मारलो. आपणे शेतीक लागपी मशिनां घेवन ती गरीब शेतकारांक दिल्यात. आपूण मर्सिडीज आनी हमर घेवन भोंवना म्हूण आलेक्सान तोमणोय मारलो. शेतकी खात्याचेर उलयतना मिकीन विधानसभेत हो विशय काडिल्लो. ताका आलेक्सान जाप दिल्या. गोंय कृषी बाजाराच्या कारभाराची चवकशी करची म्हूण आलेक्स मागता. मिकी हार्वेस्टरांची उलोवपाक पावलो. आतां मुगे घरा कडेन हांव एक बारीकसो मनीस बट मुगे घरा कडेन पॉवर टिलर आनी ट्रॅक्टर आहाय. मुगे घराको हार्वेस्टिंग मशीन आहाय. मुगे घराको मर्सिडीज मोटर नाय. म्हाका ओल्ड मोटर नाय बट ह्यो मुगे ग्रेटेस्ट गाडयो. बट हांव एकलो मनीस हास्यच मुगे मेहनत घेवन हुंय शेतकारां पावतलो. हुंय एक बारीक मनशा पावतलो. एक सामान मनशा पावतलो म्हूण हांवें काम कमेस केलें. आनी आज पासून हांव सांगता की हांवें जें काम केलां प्रामाणीकपणान काम केलां. जे मनशाक एक सामान्य मनशाक एक शेतकाराक वो जावं कोणाकूय पावपाचें. आनी मागोता की जी इन्क्वायरी जावपा जाय ती इन्क्वायरी फुल्ली असेंब्लींत तेणें टेबलाचेर दवरल्या पूण म्हूण कित्याक आमकांय तेजेर उलोवपाक. हांव कितें म्हणटा गोवा कृषी बाजाराचेर इन्क्वायरी जावपा जाय. ना गोवा कृषी
गोवा कृषी बाजाराचेर जावपा जाय आनी हे फावटी साउथ गोवांत एक आमदारान बीजेपी सपोर्टेड आमदारान हे फावटी विदाउट अप्रुवल मशीन चलयलें आनी सबसिडी घेयल्या विदाउट एनी रिकॉर्ड्स आनी त्या रिकॉर्डाचेर आमी आरटीआय मागलो हा आमकां डॉक्युमेंट आहाय ब्लॅक पेनान एकूच पेनान आख्खे रिकॉर्ड हे केलो आहाय तेजेर इन्क्वायरी जावपाची कोण ते मागीर हांव सांगत तुका तेका सांगनी ना म्हण घेऊया एक विराम.